प्रेज द लॉर्ड मोगाच्यानो ल्हान भुरग्यांक कशें इसारचें म्हणून कळीत आसा मोगाच्यानो. इस्कालांत भुरगीं येतलीं आनी म्हणटालीं फादर आतां टिचर ना, लास्ट पिरियड आमकां टिचर येवना, सकाळीं मस्तू शिकल्यां फादर, आमकां खेळोंक सोडा फादर, खेळोंक सोडा म्हूण. आमकां थोडे काळी बिरमत येता ते क्षण तांणी इसारलें दिता. आनी आमी मस्तपटी आमी कोणा खातीर मागता म्हळ्यार आमचे खातीर आनी हेरां खातीर मागोवंक थोडे फावटी आमकां कळीत ना मोगाच्यानो. आमी व्हड जाल्ल्या बरीत हें विसारची रीत आनी आमकां ती कळीत ना, आमच्या खातीर हेरां खातीर मागची रीत कळीत ना. आनी आमच्या मागण्यांत आसल्यो सक्ती आमी आमच्या खातीर मागचे हेरां खातीर मागचें आपळे आमी कहल्यो संगती मागता पळय तें थोडे फावटी सांपावलोच्या मागण्यांत ना. कोलोशे घरान बरयल्या पत्रांत पयलो अध्याय आनी एक पयलो अध्याय 9-12 आमचो आमी वाच्या. ह्या पासत तुमची खबर आमी आयकली तवळतावन तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागताव. संपूर्ण आत्मीक जानवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हूण देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी तरांनी ताका मानवतली. देवाचे गूण जानवाये मरिपात तरांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडतल्यात. ताचे मायमे बरी सक्तेन आनी तरांनी तुमी बोळवून जावन येतल्यात. कश्टा मदें उल्हास बरीत दीक सोंसणीकायेन आनी शांतीन भरून उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गान दितल्यात. पूण ताणें मागिल्ल्यांत आमी मागच्यो जायत्यो संगती ताच्या मागण्यांत नात. त्यो नातल्यो मागण्या आनी पयलें जावन आसा मागण्यांत सांपावलोच्या मागण्यांत नात आमच्यो संगती कोल्यो. आमी कितें मागता म्हणून भलायके खातीर आमची भलायकी त्या भलायकी खातीर मागता. दुसरें आमच्या गरजां खातीर आमी आमच्या फायनान्शियल गरजो पयशांच्यो गरजो खातीर दुडवाची गरजो ह्या गरजां खातीर मागता. तिसऱ्यांक खालें म्हूण सांगलें मागता म्हणून सांगल्यार आमच्या कश्टां परिस्थितींत आमकां भायर काड म्हणून. कश्टांची परिस्थिती कशें आतां पयशे उरना म्हूण एकलो येता देवा लागीं मागता आनी एकलो भुरग्यांक सेरीकत मेळना म्हणून आनी एकलो येता विजा पयशे दिल्यात देव खली परिस्थिती आनी ह्या परिस्थिती भायर येवंक जायना म्हणून. थोडे आर्थीक परिस्थिती आनी हांवें पयशे दिल्यात ते फाटीं दिनात म्हणून आनी इतलें काम करता गोळटा पयशे तातांत उरनात म्हणून आर्थीक परिस्थिती रिणांत पडल्या म्हणून. घरां 2 बांदून घाली आल्या भुरग्यांनी पयशे धाडले आल्या बरें काडले आनी 2 घरां भाड्या बांदून घाल्यात आतां 1 वर्स जालें भाड्याक लोकूच येना खालें करचें म्हणून कळना पयशेच नात म्हणून आर्थीक परिस्थिती. थोडे ठाली पिडा खंय थावन आयली म्हणून आतां पुरो कोरोजू राती न्हीद पळोवन मेळोंक जायना म्हणून तशें म्हणून सांगून करूत. थोड्यांक पठान दूख म्हणून आज एका शेरक्या भुरग्यांक इस्कॉल वचूंक जायना सकाळीं जाताना पठान दूख म्हणून. ह्या खातीर ह्यो विशय पूण सांपावलांत भलायके विशयांत दुडवा विशयान पयशा विशयान जावन दी आमच्या कश्टांच्या परिस्थितींतून भायर येवंक जावन दी तो एक्की मागना सांपावलो मागना. वय ताचें केंद्र खंय मागणें म्हणटाना तो काल्याचेर केंद्र करता. सांपावल काल्याचेर केंद्र करता मोगाच्यानो. वय मोगाच्यानो तो केंद्र करता काल्या म्हळ्यार ताचें फोकस जावन आसा आत्मीक आत्म्याच्यो गरजो कुडीच्यो मात्रिणी ह्या संवसाराच्या मातनी आत्मीक सस्ना जिविताच्यो गरजो तो दवरता आनी आत्मीक वाडावळे खातीर तो मागता. वय हें आमच्या मागण्याची रीत जायची हें पॅटर्न हें सांपावलान कोलोशे घरा खातीर मागिल्लें पळय तेंच मागण्याची रीत आमची जायची. आमची सद्यानी ती आमी मागचें कितें म्हळ्यार वय मागण्यांत आमकां सोंसणें कांय ना मोगाच्यानो. मागिल्लें कुडलें जायचें आमकां सोंसणें कांय ना. आतां म्हळ्यार टॅक्नोलॉजी आयल्या आतांची मॉडर्न टॅक्नोलॉजी आतां म्हळ्यार न्हवऱ्या कडेन तिणें फोन केलें खंय न्हवरो अमेरिका आसा फोन केलें खंय ती म्हणटा एका 15 मिनटां भितर पयशे हांगा बँकात येवन पडले 15 मिनटां भितर काडी येत खंय 15 मिनटांनी अमेरिकाचे पयशे येतात. तर म्हजो न्हवरो अमेरिकांत तितले पयस जावन 15 मिनटांनी पयशे येवन आमच्या बँकांत पडटा जाल्यार आमकां मोगाच्यानो देवान मागलें कित्याक दिना तितले स्पिडान दिजे. मागल्या तक्षण देव कित्याक दिना कुडले दिजे स्पिडान दिजे देव न्हू तो मागल्या तक्षण ताणें स्पिडान आमकां दिजे म्हणून तो म्हणटा. देखून मॉडर्न टॅक्नोलॉजी आतांची टॅक्नोलॉजी बरी जेजू मागण्या जाता की कुडले आमकां सोंसणी कांय ना. आमकां मोबायलां आत्तां कॉल केल्यार तो न्हवरो थंय जावन पयशे धाडटा. आत्तां थंय गेल्यार थंय जावन एक कामां जातात खंय जावन फॉरेन जावन आनी कामां जातात. मोबायलांत एका फ्रॅक्शनांत आमी सांगिल्ल्यान जाता कामां जाता सेरीको जातात कामां मेळटात आनी पुरा. तशेंच तूं मागण्यांची मागल्या कुडलें मेळाचें म्हणलें जाता की त्याच स्पिडान आमकां मेळाचें म्हणून आमी चिंतचें आमकां सोंसणी कांय ना. देखून ताका देवाक मात्र मागलें मागतना अर्द्यान तुर्तान जायचें म्हणलें देवाक कांय ना. मागल्या तक्षण ताका आमकां तें केदाळ आमकां बरें मागलें आत्तां दिल्यार बरें गी या 10 दिसां उपरांत दिल्यार बरें गी ताका कळिता.
म्हजी अस्कत काय केली म्हजे बरें खालें म्हजें टायलेंट खालें सगळें कळटा तो ताच्या वेळार तो आमकां दिता स्वाय आमी मागले तक्षण तो आमकां दिना देखून तो सोंड दिना देखून हांव सांपाल करता मागलें मेळना तक्षण तो सोंड दी मागणें सोंड सोडता म्हणना सोंड सोडिना तो गिव अप करिना सोंड सोडिना तो जाणा बाप आमचें आयकता बाप म्हजें मागणें आयकता म्हणल्यार ताका करेक्ट करता बाप म्हजें मागणें आयकता म्हण अत्मीक वाडावळ निदान ती अत्मीक वाडावळ एकच मागल्या फुडल्या एकच दिसान अत्मीक वाडावळ जायना अत्मीक वाडावळ आमची अत्मीक मनीस जावन सो तें निदान प्रधान लाँग लायफ लाँग मरता म्हणसरी आमच्या अत्म्याची जिणी वाडत येता अत्मीक सगळं वाडत येता देव तो खाली ल्हान मागणी चिल्लार मागणी तो मागना देवा ताचेर बेसांव घाल देवा हाचेर बेसांव घाल विचारलें दी तें म्हणून ल्हान संगती तो मागून गोरू मातृ मागना तो म्हणटा ते तीन गरजेचें तो मागता ही तीन आमी मागल्या तक्षण देव दिता तक्षण देव दिता कळली ती तीन मागणी एक मागणें जावन आसा ताणें म्हळें देवा तुजी खुशी करूंक कोलोसेच्या लोकांक तूं कृपा दी देवाची खुशी केल्ल्यांत तें मागलें देव तक्षण दिता देवाची खुशी करचें भाग आमकां दिता दुसरें तुजी भुरगीं बरीं फावो ती जिणी जिवंक कृपा दी तुजी भुरगीं जावन तांकां म्हणल्यार देवाची भुरगीं जावन ती फावो तुजी भुरगीं जावन जिवंक ती फावो तें फावो जावचें लक्षण तांकां दी तुजी भुरगीं फावो तें म्हणलें तली जिणी तांकां दी म्हणून तिसरें तो मागता खालें म्हळ्यार देवा तुज्या संवसाराच्या सक्त्यांनी दुडवाच्या सक्त्यांनी दुडवाच्या पदव्यांनी आनी खाल्या तुज्या सक्त्यान बरोवंक तांकां कृपा दी म्हणून पळय तीन संगती तो खोल्यो मागता पळय एक तुजी खुशी करचें आनी एक तें दुसऱ्यांक खालें म्हणून सांगल्यार तुजीं भुरगीं जावन जिवंक फावो तें फावो वर्दी ऑफ यू तशें तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार तुज्या सक्त्यान भरचें हें तीन तांकां दी म्हूण सांगता हें तीन दी म्हूण मागता आमच्या मागण्यांत हें देवा तुजी खुशी करूंक म्हाका बळ दी तुज्या सक्त्यान म्हाका बरो म्हणून हें आमी देवा लागीं सारचें तुका तुजो भुरगो जावंक म्हाका फाव कर तुजें भुरगें जावं म्हाका फाव कर म्हूण यो मागाचें मोगाच्यान आमी कुडीच्या गरजां खातीर भलायके खातीर दुडवा खातीर आनी आमच्या कश्टांच्या परिस्थितीन भायर हाडूंक म्हणून मागाचें मातणी ताच्या खातीर मागाचें ताच्या सांगातात देवा तुजी खुशी करूं तुज्या खुशे प्रकार जियो म्हाका कृपा दी म्हूण एक मागाचें मागीर म्हज्या सोमयान जेजू तुजे भुरगो जावं फावोक जावचें तें फावो जावची जिणी म्हाका दी तुज्या सत्यान म्हाका बरो म्हणून सांपावलान मागल्या बरी हें आमच्या जिणेन काय हें मागणें देव आयकता ताची खुशी करूं मागिल्लें तो आयकता ताची भुरगीं ती फावो ती जिणी जिवंक तुज्या भुरग्यां बरी फावो जिणी जिवंक तुजी भुरगीं म्हणलें खुशे जीन तें मागणें करूंक तशें म्हाका दी म्हूण मागता देव बारीक खुशी करता हे तो आशेता तले मागणें म्हणचे म्हणून आनी तुज्या सक्त्यान पळयतात म्हाज्या सक्त्यान म्हाका बरो म्हणलें मागणें म्हणटा गे आमी तें मागणें म्हणटाना देवाक बापाक बारीक खुशी जाता बापा बारीक खुशी जाता हें तो आशेता आमचें तावन आयकूंक देखून ही रीत आमी वापारी जाय ही रीत आमी यूज करीचे आमच्या मागण्यान वापारीचें आनी आमी सोंसणीकायेन बेस्ट आमकां जाय जाल्यार बेस्ट रितीन बेस्ट वे बेस्ट टायमींग बेस्ट टायमार आमकां केदार दिवचे पळय त्या वेळार दिवच्या रितीन तो दिता देखून व्हड मापान जाल्यार व्हड मापान तो दिता ल्हान मापान जाल्यार ल्हान मापान दिता व्हड काम जाल्यार व्हड काम दिता ल्हान काम जाल्यार व्हड कामाची विजा जाल्यार व्हड कामाची विजा दिता रिगांत तो व्हड सांबाळच्यात केदार आमकां कली दिचे तो दिता पूण आमी मागतना हें पुरा जायचें आमच्या खाली कुडीच्या गरजां खातीर न्ही अत्मीच्या वाडावळेकी मागया आमेन प्रेज द लॉर्ड